रॅली खूप महत्वाची आसा कित्याक गोवा पुलीस ऑर्गनायज करता ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनॅशनल एंटी ड्रग्स डे. ड्रग्स कितले व्हडले प्रमाणान इवन गोंय सारके स्टेटीन भितर सरला आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी दर वर्सा आमकां जो आंकडो मेळटा की आमचे तरुण जे भुरगे आसा एका ड्रग्सा बळी पडटा. आमी म्हणटा तुमचे भलाकेचे चिंता आनी बरे मार्गार तुमी येवपा जाय. कित्याक ड्रग्स तरी तुमी घेवपा लागले तुमचो फुडार कितें, हे देशाचो फुडार कितें, गोंयचो फुडार कितें. म्हणून से नो टू ड्रग्स. In fact, anti-narcotics cell of Goa Police, District Police, Crime Branch, they are against, they have been launching drive against drug abuse and a large number of cases. Last year we had booked around 400 odd cases and around 90 kg of drugs were seized. Similarly, to the current date, we have booked around 90 cases and a huge quantity of drug has been seized. Recently, a couple of weeks back, anti-narcotics had seized drugs worth about 50 lakh of rupees. So that is indicative of our resolve to be very firm against smuggling of drug into the state and at the same time ensure that our youth is not attracted to this kind of social menace. सिगरेट, तंबाखू आणि जे पदार्थ आहा ड्रग्स म्हणटा पेपर येता ते भुरगे तेज्यापासून पयस रावपा जाय. कसली गोष्ट इस्कॉलात जर घडली तुमच्या जाल्यार टिचरा आणि आपल्या पेरेंट्साक तुम्ही सांगपा जाय आणि कोणी कितें दिले जाल्यार ते खावपाक जायना. आणि भुरग्यांक आपयता आनी कितें ऑफर करता. ह्या जगात फ्री कोणाक काय मेळना. जेन्ना मनीस तुमकां फ्री दिवपाक सोदता तो तुमकां ते आपले हितून ओडपाक सोदता पयलीं. आनी जेन्ना तुमकां ते लत लागली तर तुमी मागीर नाका जाली जी क्रायम रिलेटेड वस्तू आसता पळय न्ही ते करपाक लागता. तुमचें मायंड आसता तुमकां क्रिमिनलिटी वयता कित्याक तुका तेजी गरज पडटा आनी तुका ते एनी हाव ते मेळोवपाक जाय ते मागीर तूं खंयच्या लेवलार वचून ते मेळोवपाचो प्रयत्न करता. तशी ही आदत लागपाक लागून तुका कोणी फ्री ऑफर करतो. तुका फ्री ऑफर करता म्हाका कितें फायदो आसा ते पयलीं लक्षात येवपा जाय. आणि आजकाल भुरगे आसा पळय न्ही ही सॉफ्ट टार्गेट. From being a social evil to being a mental illness, and for being a mental illness to seeking treatment for mental illness. Because until around 25 to 30 years back, everybody felt that mentally ill people should be locked up in some hospital. They have no right to be in society. And mental drug users means they are the worst type of people in society, and because of that they also should be locked up.